वापर मागायचा कितें तरी 88 टाइम्स गव्हर्नमेंटने डिसमिस झाल्या, तातून 48 खेपे स्वतः इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट रूल लायले किंवा आर्टिकल 356 आणि ही हिस्ट्री त्या काँग्रेसीची आसा जे आज संविधानाबद्दल उलयता. आज तुम्ही पळयतात की देशान असे प्रधानमंत्री पहिले ज्यांनी स्वतःकूच भारतरत्न दिले इन सर्व्हिस असताना, पण बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या टॉल लिडराक भारतरत्न 1990 मेळे, जेन्ना भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड गव्हर्नमेंट आशिल्ले. तर तांचो रिस्पेक्ट दवरपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीन सदांच केल्लें आसा. ताच्या व्यतिरिक्त तुम्ही मुद्दम जर पळयशात जाल्यार इवन आर्टिकल 370 हाजो विरोध किंवा ताच्या अगेन शिटकावणी बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ली की दिस विल बी इंजुरियस टू इंडियाज इंटिग्रिटी, पण अशें न करता खंय तरी राजकारणा खातीर म्हाका दिसता काँग्रेसीन ते सेक्शन हाडिल्ले. आणि असे विविध म्हणजे कितलेशेच विषय आसा, पण म्हाका दिसता हे महत्वाचे विषय तुमकां सांगप महत्वाचे आशिल्ले की बाबासाहेब आंबेडकरांचो जर काँग्रेसीन आजपर्यंत कितें केला जाल्यार तो एकतर राजकारणा खातीर वापर केला किंवा इन्सल्ट केला हो ह्या गजाली वयल्यान कळटा. आता म्हाका दिसता जर आमच्या काही आमदारान कितें म्हणपाक जाय जाल्यार प्रोग्राम केन्ना ते केन्ना पर्यंत प्रोग्राम 11 ते 25 म्हणजे सगळे तितून आम्ही वेगवेगळ्यो डेटी फिक्स केल्ल्यो आसा. आता मेन फंक्शन आहा तेजे आमी फायनल्स केला आमी कळयले. हे कार्यक्रम जे सांगले सगळे जातले. तुम्ही नॅशनल लीडर्स येता म्हणून म्हणा, ते कोण नॅशनल लीडर्स? आम्ही एक 4 लोकांची नांव धाड पडली, ती 4 नांव धाडलेली आसा. त्या 4 नांवा भितर एक 2 मिनिस्टर आसा, 2 आमचे पार्टीचे पदाधिकारी आसा. ते फायनल आमच्या डेट तांकां कळयल्ली आसा आणि प्लस कोण जाय ते कळयल्ले आसा. आयज कितें बिसी आसा आमचे कार्यकर्ता तयारी लागता. मेन हेतू कितें आसतलो ह्या प्रोग्रामाचो, कितें मेसेज पावोवपाक जाय मेन हेतू ह्या प्रोग्रामाचो? ती मेन हेतू म्हळ्यार कसो की आता संविधानाक 75 वर्सां कंप्लीट जाली आणि संविधानाच्या मान सन्मान दिवन आदरणीय मोदीजी जे भाजपा सरकार ज्या पद्दतीन कार्य करता ते तांकां एक रिस्पेक्ट दिवन म्हणटा अशें त्यांची जे कार्य केल्लें डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ते लोकां पर्यंत व्हरून आतांच्या नवी पिढीक सुद्दां ते कळचे हे प्रयत्न केले आसा. पूण जे विरोधक जे आसात तांकां अपप्रचार करपाचो प्रयत्न करतात. जे विरोधक जे आसात ते खंय तरी आमचे भाजपा सरकार जे आसा ते संविधानाक जर छेडछाड करपाचो प्रयत्न करपाचे आसा किंवा करतले अशें ते अपप्रचार करपाचो प्रयत्न करतात. तें तशें ना. आमकां एक सांगपाचें की ज्या पद्दतीन आज पर्यंत जे पक्षांनी हे धोरणां आसात की बाबासाहेब आंबेडकरांनी कार्य केल्लें आसा ते लोकां फुडें वयचे, ताका आदर दिल्लो म्हणजे रिस्पेक्ट दिवन म्हणजे तेजी कामाची उजागर येवची, काम लोकां पर्यंत पावचे जे कोणाक खबर ना हो प्रयत्न आसा. आनी तशे कार्यक्रम आख्खे भारतभर दवरले आसात आनी ताचो भाग म्हणून गोंयांत जे कार्यक्रम आमी घेतले आसात ते कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात करतले. पूण जे अपप्रचार करपी लोक जे आसात ते संविधानाक कचरो आसा म्हणटात, कितें हाडून दाखयतात, जशें आतां आमच्या वक्त्यान सांगलें ते फक्त टीका करपाक आमी करतात. प्रत्यक्षात तेणी कांय केलेंच ना. तेमी ज्या मनशान तो शिल्पकार जे आसात जो आमचे बरोबर तेंचे केन्ना हे आसतना केन्ना आपूण सरकार आसतना ताका जे स्थान दिवपाक जाय आसलें ते दिलेंच ना. पूण आतां खंय तरी जो सरकार हे आदर दवरता, जो रिस्पेक्ट दवरता आनी ताच्या म्हणजे ह्या मनशाक ह्या सरकाराक वेगळें सांगपाचो प्रयत्न करता हें जावचें न्हू. हें आमच्या सगळ्याक आतांची पिढी कळपाक जाय. ताका हे कार्यक्रम म्हजो आनी एक प्रश्न आसा की तुमकां अशें दिसता की आमच्या गोंयचे असेंब्लीचे एक दिसाचे खास सेशन आपोवपाचें अशें तुमकां दिसता? कित्याक थंय सगळे आमदार आसा ते चर्चा करूंक शकता. ऑलरेडी पार्लमेंटान जालां, तुमच्या सरकारान मान्य केलें तें आनी थंय चर्चा घडोवन हाडली. तशी एक दिसाचे बी स्पेशल गोंयचे असेंब्लीचे 25 तारखेक म्हणा किंवा 1-2 दीस पयलीं अशें दिसता. स्पिकराची सेम त्या असेंब्ली जातली जाल्यार वता 75 हे वर्स आसा, ह्या वर्साक घेवंक शकता, डिस्कस करूंक शकता. सर एकच प्रश्न होता, आता संविधानाचा विषय आलाय म्हणून धनगर एसटी समाजाचा विषय जो मध्यंतरी सुरू झालेला होता तो नंतर त्याला ब्रेक मिळालेला आहे. तो विषय सध्या त्याची परिस्थिती काय आहे किंवा कुठल्या स्थितीत आहे? हा विषय संविधानाचा विषय आहे. त्याच्यावर संविधान सांगितलं सगळ्या सांगू शकतो.
पण ते आता इथं काही संविधानावर कार्यक्रमाविषयी आहे ते समाज कोणाला आहेत समाजाचा सगळं संस्कार कोण झाले आहेत तो समाज होईल ते कुठे होणार नाही. थँक्यू.